येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 15 दीस जाले बागा वाठारांतले लोक ताणेल्यात उदका खातीर. रस्तो खचपाचे सत्र चालूच आनी एकीकडेन फुटली उदका पायपलायन. गोंयांत 30 वर्सां राबितो आशिल्ल्या लोकांची घरां जमनीसयत जातली तांच्या नांवार. 1 एप्रिल 2019 पयलीं घरां बांदून आशिल्ल्यांक मेळटलो मालकी हक्क. गोंय भुंयपूत अधिकारिणी विधेयक सभाघरांत मंजूर. बलात्काराचे घडणुके वयल्यान गोंयभर पडला बोवाळ. सरकाराचे भुमिकेचेर लोक सामकेच आसात बेजार. विरोधकांच्या हातीन सापडला आयतेच कोलीत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दक्षिण गोंयांत जाल्ले बलात्काराचे घडणुके वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. हे घडणुके वयल्यान सरकाराचे भुमिकेचेर लोक सामकेच बेजार आसात. दुसरे वटेन विरोधकांच्या हातीन आयतेच कोलीत सापडला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटा दर सप्तकांत बायलांचेर आगळीक जावपाच्यो 4 तरी घडणुको घडटात. बाणावलेचे घडणुकेचेर मुख्यमंत्री आपली प्रतिक्रिया दितना उसगांवां आनीक एके चलयेचेर आगळीक जाली अशेंय तांचें म्हणणें. ह्या नादी चलयांक जाय थंय भोंवपाची मेकळीक आसताली. पूण हालींसरा गोंयांत बायलां सुरक्षीत नाशिल्ल्याचें शिवसेना म्हणटा. दुबावितांक अटक करप म्हळ्यार गुन्यांवकारी घडणुकांचो आंकडो उणो जायना अशेंय तांचें म्हणणें. रेकॉर्ड्स अशें सांगता की गोंया राज्यांत एका आठवड्याक 4 क्रिमिनल केसीस बायलांच्या अगेन्स्ट जाता. हे सगळे पळोवन अशें दिसता की गोंय राज्य हे बायलां खातीर रावपाक सेफ ना. तूं एज अ सीएम कितें करता? फाटल्या कोविड काळान तुवें तुजें फेल्युअर दाखयल्लेच आसा. पूण एज अ होम मिनिस्टर आमच्या बायलांक आमच्या भुरग्यांक सेफ्टी प्रोवाइड करपा खातीर तुवें कितें केलां? रेप केसीस जाता त्या क्रिमिनलांक तुमी धरता, बरें आसा. फुडें कितें जाता तेंचे? आजून मेरेन जितले रेप केसीस जाला तेंचेर ते रेप केसीस स्टडी करून तेचेर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर तुवें कितें घेतला? हे रेप केसीस जावपाक जायना म्हणून तुवें कितें केलां? की सगळे कडेन ग्लोबलायझेशन तेन्ना जावनाशिल्लें. आज जर आमी पळयत जाल्यार आज ग्लोबलायझेशन जाल्लें आसा, आज इंटरनेट आसा. आज जर भुरग्यांची जर मॅच्युरिटी पळयत जाल्यार 14-15 वर्सांचे जवळ जवळ भुरगे म्हणजे जवळ जवळ 10 वर्सांचोच भुरगे जे आसता तांची मॅच्युरिटी जी आसता ती आमी सादारणपणे 18 वर्सांच्या तेन्नाच्या काळा वयल्या भुरग्यांची आसता. म्हणून आज तांची जी मॅच्युरिटी आसा थंय तूं चड रेस्ट्रिक्शनां घालूंक शकना. आज फॉरेनाक खुबशा कंट्रीनी अशे कायदे आसा की तूं भुरग्यांक काय म्हणूंक सुद्दां शकना. भुरगीं आसा 18 वर्सां सकयल्लीं सुद्दां भुरगीं आसा ती पेरंट्सान तांकां थापट सुद्दां मारल्यार केस घालता की 18 वर्सां जी एज केल्ली आसा ती एका टायमार केल्ली आशिल्ली. सगळे कन्सिडर करून जे एक्सपर्ट आसा तांणी ती एज थारायली. जेन्ना आमी 18 वर्सांचे आशिल्ले तेन्ना त्यो एजी थारायल्यो की आमी तेन्ना त्या काळान 18 वर्सांचेर आमकां तितले तितले पळोवंक लागताले. प्रत्येक गजालीन गोंयांत जर पळयत जाल्यार कन्विक्शन कित्यानूच ना. मागीर म्हणून आमी म्हणटा की लॉ एंड ऑर्डर फेल आसा. लॉ एंड ऑर्डर फक्त इतलें न्ही की कोणाक धरलो तुमी तशें दाखोवपाक. आज जर गव्हर्मेंटान म्हणत जाल्यार तुमी खूब जाणांक अरेस्ट केल्या कारण तुमी 144 सेक्शनां लायता आनी जे विरोधक आवाज करता ताका तुमी धरता. 2017च्यान गोंयांत हजारा वयर बलात्काराच्यो घडणुकांची नोंद जाल्ल्याचो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला. पुलिसांची एक डेटा फ्रॉम 2017 टू टिल डेट about 1000 rapes and an average काडीत जाल्यार something about 200 rape cases in average अशें दाखयता. जो कल्प्रीट कोण आसले तेका धरले बालोर. पूण हे रेप करून धरून भुरग्यांचें कितें जालें? आयज ह्या भुरग्यांचो फ्युचर कितें चेडवांचो ल्हान भुरग्यांचो? आमकां अशें म्हणो नाका वो आमकां अशें हे गोवा आमी बिहार म्हणटा थिंगा व्हरपा नाका. त्या आडेच्यान आयज हे हिंगा जाता तितले रेप जाता त्यो आमकां पडोंक ना. पूण आमकां पडला आमचे गोंयचें आनी हेजेर ह्यो कंट्रोल करपाक हेजेर ह्यो कंट्रोलाचेर दवरपाक गव्हर्मेंटान कितें पावल मारलां तें कांय खबर ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स.
आयज 15 दीस जाले भागांतल्या लोकांचे नळ सुक्यार पडल्यात आनी एकीकडेन रस्तो खचून उदका पायपलायन डॅमेज जाल्या। ताका लागून कळंगूट आनी बागा वाठारांतले लोक उदका खातीर ताणेल्यात। एकीकडली पायपलायन दुरुस्त करता थंयच आसा, दुसरे कडेन रस्तो खचून उदका पायपलायन डॅमेज जाली। नेमतल्या रस्त्यांक लागून उदका पायपलायनीचे लुकसाण जाल्ल्यान थळाव्यांक तांचो त्रास सोंसचो पडटा। PWD कर्मचाऱ्यांनी एक सिंक होलाचेर पायपलायन दुरुस्त केल्या, पूण आतां दुसरे कडेन रस्तो खचून पायपलायन फुटल्या। PWDच्या ह्या गचाळ कामाक लागून सगळो गोंधळ जाला। दुरुस्तीचें काम चलिल्लें त्या वेळार लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान पायपलायन फुटली। थळावो आमदार मायकल लोबोन वचून कामाचो नियाळ घेतलो। उदका पायपलायनीचें काम जालां, पूण थळावे लोक ह्या कामाचेर खोशी नात। रस्तो खचपाचें सत्र चालूच आसा। हो कळंगूट बागाचो मुख्य रस्तो। ह्या रस्त्याची अवतिकाय पळयात। रस्त्याचो आनीक एक भाग खचला, ताका लागून येरादारीक अडखळ निर्माण जाल्या। लोक फुटपाथी वयल्यान, गटरा वयल्यान तशेंच सुवात मेळटा थंयच्यान गाडयो काडपाक लागल्यात। गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। 30 वर्सां गोंयांत राबितो आसपी लोकांक घर आनी जमनीचे अधिकार दिवपी गोंय भुंयपूत अधिकारिणी विधेयक सभाघरान एकमतान संमत जाले। हाका लागून गोंयांत राबितो आशिल्ल्या लोकांची घरां जमनी सयत तांच्या नांवार जातली। 1 एप्रिल 2019 पयलीं जे लोक घरां बांदून आसात तांकां घर आनी जमनीचो मालकी हक्क मेळटलो। विधानसभेत ह्या विधेयका वयल्यान बरोच बोवाळ जालो। गोंयांत जे लोक बरीच वर्सां राबितो करून आसात, पूण तांच्या नांवार आपले स्वताचे घर ना, हाका लागून तांची बरीच गैरसोय जाता। तांकां घराचे मालकी हक्क मेळचे हे खातीर भुंयपूत अधिकारिणी कायदो संमत केला, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधेयकाचेर उलयतना सांगलें। संबंदीत शुक्ल वा रक्कम फारीक केले उपरांत घर नांवार करपाचे अधिकार ह्या अधिकारिणीक आसतले। गोवा 365 खातीर परवरेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी, खबराकार समीप नार्वेकार। रेनेर संघटनेचे नूतनीकरण जावंक ना, तशेंच संघटना समाजा भायल्या लोकांक बेकायदेशीरपणान प्रमाणपत्रां वाडटा, संघटनेच्या वांगड्यांनी आरोप केला। समाज कल्याण खात्यान ह्या प्रकरणाची चौकशी करची अशी मागणी तांणी केल्या। मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत संघटनेच्या वांगड्यांनी अध्यक्षाचेर फोग काडलो। पयशे घेवन जातीची प्रमाणपत्रां वांटपाचो प्रकार चालू आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। फाटले जिल्लो पंचायत वेंचणुके वेळार समाजा भायल्या 2 जाणांक फटीची प्रमाणपत्रां दिल्लीं, ताची चौकशी चालू आसा। आज हिंदू समाज आहाय ते आमगे हेतू कोणे केरिके आसतना ते असले पयलीं सावन तेमी आमगेले आदर्शेन सांबाळा। केरिके आसतना आमचे भायर मारूंक सोदनाय। सालू कमीस म्हणटो, सालू कमीस केपें तालुकाचो तो ST तो आज आमगे भुरग्यांक OBC भुरग्यांक STंक आयडेंटिफाय करता। हे खंयच्याय समाजान ना। आजो सालू कमीस आमी चॅलेंज करता, तुमकां कितें जाता तें कर। रॉंग आमगे तशें ना आमी बॉडी तो कितें सांगता चलयता। तितून एक मास्टर जालो आहा, क्लार्क आमगेलो आलकान म्हणटा सारको हाची सरकोस्तो चलयता आलकान। तेका आनी तो आनी कोणाक वायक ना, तो म्हणटा तुमकां जाता तें कर। आज आमगेले ऑफिस एक्झिट एक मिटींग ना, कांय ना, कोण सोडून गेल्ले तेंकां आपयले पोतून गायले। आमगे असोसिएशन आमी टॉल टेबल असोसिएशन आमगेले बिगिनींग केलेले 1965 आनी आफ्टर दॅट हे प्रेसिडेंट येयले, सगळे येयले, तेमी कांय तेगेले केअर केलें ना, रिन्यू केलें ना। And besides, they were issuing certificates. Anybody will come out from Bihar or somewhere else doing a bar opening or something or wholesale or something. Do he is liable for this certificate or no? Obviously, as for me, I don't think so. And there are many people who are waiting to take the benefits. And if they go there officially, no. And those who are coming unofficially, this is what is happening in India. Your certificate bogus hai, so I verified this certificate. I challenge this.
ह्यो सर्टिफिकेट चॅलेंज करता ती म्हाका सांगूचें कितें ह्यो हांव सांग बोगस दाखयत म्हूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें हो एक रिपोर्ट आहा डेप्युटी कलेक्टर ऑफ केपें जेन्ना एक सर्टिफिकेट बोगस केली एक सर्टिफिकेट बोगस केली हिलारियो आंध्र फर्नांदीस विठ्ठला मड्डी केपें गोवा तेगे चेड्या दिली डायसन फर्नांदीस ही चॅलेंज म्हाका पडली आनी ही कोर्ट आय वचून व्हेरीफाय केलें सगळ्याक मिल्स फॉर प्रेसिडेंट स्टाफ हे भाशेन एसोसिएशन पयस काबार केला मुगे एकूच रिक्वेस्ट आमगेले गव्हर्मेंट आमगेले सोशल वेलफेअर डायरेक्टराक हितून इन्क्वायरी करची रिक्वेस्ट केला भोव आनी दुसरो ही सर्टिफिकेट पळयता दिता ह्या तें विचारलें तुमी सर्टिफिकेट दिता आनी आमगे तालाट्यान डेप्युटी कलेक्टरा सांगताय कित्याक ते प्रॉब्लेम जाता तांकां सगळी इन्क्वायरी सोदून काडूंक जायना पूण हांवें सांगिल्लें हो रजिस्टर आहा तुमी एप्लिकेशनाची जरी तो हे एप्लिकेशन हांव दाखयता हो प्रूफ दाखयता एफिडेविट विथ विटनेस जे कॉलम आहा रजिस्ट्रेशन नंबर एन्सेस्ट्रल प्रूफ कॉलम आहा तितून नो प्रूफ म्हणून जाता दॅट मीन्स नो प्रूफ दॅट मीन्स दॅट सर्टिफिकेट इज बोगस. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत दक्षिण पश्चिम मान्सूनाचो प्रभाव उणो जाला. ताका लागून गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणात पावस चडूये. वराक 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले. मदीं मदीं पावसाचो नेट वाडपाक शकता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. चडांत चड तापमान 30 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.